नमस्कार. हांव प्रेबी फर्नांडीस, गांवान आजोशी. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान आनी जो प्रस्ताव मांडला रोमी लिपी स्कॉलान शिकोवंक सुरू करचो ताका म्हजो तेंको. हांव स्कॉलाक वेतना म्हजो यावडो आसलो ल्हानूच आसतना रोमी लिपी शिकपाचो, पूण ती संदी म्हाका त्या वेळार स्कॉलान मेळ्ळी ना. हांव कोंकणी शिकली खरी, पूण ती देवनागरींतल्यान, जाचो वापर म्हाका आज जायना. आतां हांव जो वावर कोत्तां म्हज्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत, म्हज्या वावराची सुवातेक जावं फिरगूस सोबीत, वारादान व दिवसिजीच्या मोळान, जावं म्हज्या बरोवपा उदेशी, कांतारांनी, उलोवपांनी, तियात्रांत, चलचित्रांत अभिनय करतना, कसलेय कार्यावळीची सुत्रां सांबाळटना जी भास हांव उजार कोत्तां ती दुसरी खंयचीच न्हय, पूण आमची रोमी कोंकणी. देखूनच हांव म्हणटां, आमी ल्हानूच आसतना भुरग्याच्या काळजांत रोमी कोंकणीचें बीं लावंक गरज. ती स्कॉलांत आसतना ही भास तांकां शिकयल्यार चड बऱ्याक पडटलें. देखून एक विनंती, जी चळवळ ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हांणी सुरू केल्या तांकां तुमचो, आमचो, सगळ्यांचो तेंको आनी सहकार दिवया. आमची रोमी लिपी वाचूंक, बरोवंक, उलोवंक शिकुया आनी ती सांगातान सांबाळूंक वावरुया. देव बरें करूं.